जर सरकाराक लोकांनी भोवमत दिवन वेचून दिलां जाल्यार म्हादयविशीं केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवपा खातीर भाजपा सायनिंग कॅम्पेन कित्याक राबोवंक सोदता असो प्रश्न समाज वावुरपी शंकर पोळशे हांणी केलो। उच्च न्यायालयांत म्हादयची केस आसून लेगीत केंद्र सरकार कर्नाटकाच्या पक्षान कसो निर्णय घेवंक शकता? भाजपा सरकार फक्त गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करता असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळशे हांणी केला। DPR तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां जो DPR आतां तुमी पास केला की तुमी काम कंटिन्यू करूंक शकता म्हणून आतां म्हाका दिसता 8 दीस जावन गेले आनी तरी पूण हे आतां मिटिंगे घेता। आतां कसले मिटिंगे घेता ते आमकां खबर ना। तुमी निश्कर्श कितें त्या मिटिंगेंचो? आतां काल तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट सांगता की आमी सायनिंग कॅम्पेन करतले म्हणून। अरे सायनिंग कॅम्पेनिंग करपाचें कितें उरलां? तुमकां आमच्या गोंयच्या लोकांनी मेजॉरिटी दिल्या मरे, तुमकां मेजॉरिटी दिवन प्लस तुमी 8 जाण घेवन गेले मरे, आतां 33 जाले मरे। आयज जर मिनिमम जर वोट बँक जर पळयत एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार 25,000 आसा। 25,000 इंटू जर 33 करीत जाल्यार कितलो हिशोब जाता तो पळयात। कितें आयज जर तुमकां ह्या 10 लाख लोकांनी जर सपोज मॅन्डेट दिला न्हू जाल्यार तुमी थंय सेंटराक वचा। हांगा बसून कांयच जावपाक ना गोंयान बसून। सेंटराक तुमचो सरकार, ते कर्नाटकान तुमचो सरकार, गोंयान तुमचो सरकार, थंय वचून तांकां बसा मरे, तांकां सांगा मरे की बाबा प्रॉब्लम कितें आहा तो। आयज आमचे एजी सुद्दां आहात न्हू, कितें ते सांगतात की आमी कोर्टान ते जिखतले म्हणून, पूण आयज ग्रावंड लेवलाचेर जेन्ना ती केस सुप्रीम कोर्टान आसा ऑलरेडी, कितें त्या टायमाचेर सेंटर तांकां कशें दिवपाक शकता? म्हटल्यार निव्वळ राजकारण। हे आतां जे इलेक्शन येवपाचें आहा लोकसभेचें न्हू तेची तयारी। गोंयान कमीत कमी 4 ते 5 लाख कन्नडिगा लोक आसात। कितें तेंचे लिडर आसात जे इलेक्शनाक उबे रावतात। हेंचे लिडर आहा ते इलेक्शनाक उबे रावतात आनी आमचे कडेन वोट मागपाक येतात। कितें आयज ते हांव कन्नडिगा लोकांक आनी त्या लिडरांक अपील करता, ह्या बॉर्डरीचेर वचा आनी ते तुमच्या कर्नाटकाच्या सीएमांक सांगा कि बाबा रे हम लोग भी ये पानी पीता है म्हणून, हमारा भी जीवन इसके ऊपर डिपेंड है, तुम ऐसा कैसा कर सकता है? इतना साल गोवा के सरकार ने हमको पाला पोसा, हमारे बच्चों को बड़ा किया। सांग तेंका, हे कर्नाटकाच्या लोकांक सांगा, जनजागृती करा।